आयची सालसेत अपडेट. विल्फ्रेड डिसा बाबाशान नुवेंचो MLA हांणी काल सांजे कालाता माजोड्डा एक कोविड आयसोलेशन आणि केअर सेंटराचे इनॉग्रेशन केले. हो कोविड केअर सेंटर रिनोवेटेड होम फॉर द एज या घरान सुरू केला आणि थंय सगल्यो गरजेच्यो सवलत्यो तयार आसात. राय खजान जमनीर उदकाच्या फोंड्यारांनी नुस्त्या पोसून कांय शेतकारी बिझनेस करतात. नुस्त्या सुकणी येवन खातात म्हूण तांणी त्या फोंड्याराच्या वयर नेट मारला वो जाडी मारल्या. ह्यो जाडयो वो नेटान सुकणी फॉरान उरतात आनी मोडटात. रायचे बर्ड्स लवर्स आनी बायोडायवर्सिटी क्लब हांणी हाचेर दूख परगटयला आनी कंप्लेन केला, पूण अजून पासून तांच्या कंप्लेनाचेर कोणेच एक्शन घेवंक ना, जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर वो हेल्थ डिपार्टमेंट. सो तांणी मागला हाचेर कारवाई जावची आनी तांचेर एक्शन घेवचें म्हूण. ही ज्यो जाड्यो घातल्यात त्यो बेगीनूच काडच्यो म्हूण तांची मागणी. काल फातोड्डे MLA विजय सरदेसाय हांणी पावसाचे पयले सगळे नाला उसपुपाचें काम सुरवात केली. आज विजय सरदेसायान माडेल ग्राउंडाचेर रिटेनिंग वॉल बांदपाक ह्या कामाची सुरवात केल्या. विजय सरदेसाय फातोड्डेचो MLA हांणी CM आनी मिनिस्टर मायकला लागीं मागला की जो इनट डंपिंग करपाचो वावर उरला तो पावसाचे बेगीनूच कंप्लीट करचो म्हूण. कित्याक तो म्हणटा जरी तर पावस पडलो जाल्यार सोनसड्यार खूब व्हडले प्रॉब्लेम जावंक येता. सालसेत भागांतल्यो कोविड केसीस आयच्यो अश्यो आसात. मारगांव आनी फातोड्डा 803 केसीस, बाली कुंकोली 230 आनी 9, चिंचिनी 170, कुर्तोरी 240 आनी 7, लोतोली 289, कांसावली 330 आनी नावेली 206. ही जाली आयची सालसेताची अपडेट.